कळंगूट रस्त्याची सामकी चवथीकाय जाल्या. पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरला. हाका लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करपी मनशांक त्रास जाता. भौशीक बांदकाम खातें फोंडकुलां भरपाचें काम वयल्या वयर करता असो थळाव्यांचो आरोप. रस्तो सारको करपाक सरकारी यंत्रणेक खंय पुरायपणान अपयश आयलां म्हणून लोक बेजार. रस्तो बेगोबेग सारको करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पयशे जर एक नजर मारशी जाल्यार रस्त्याची चाळण परिसरात सांगेल प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लायट नाशिल्ल्यान अजूनही आसा. पॉटहोल अजूनही आसा. बागा रोड घेवच्यो ज्यो जायकाचे हेका लागून ते चेंबर्स घातल्या अजूनही पावसान कॉलेप्स जाता. एवरी आफ्टर द रेन्स ते रिपेरूय जाता. पण पर्मनंट सोल्युशन्स कोणूय घेवंक ना. आता जशें तुमी म्हटल्यार ते PWDन एक प्रेस दिल्लो की 27 किलोमीटर तेंच्यांनी हॉटमिक्स केलो रस्तो. आनी सेम क्वेश्चन हांवें आयज सरपंचाकूय विचारलें, बाबा 27 किलोमीटर जर PWDन हॉटमिक्स केल्या गेल्या 2 वर्सांनी जाल्यार ते रस्ते आहा खंय? कित्याक आमी प्रत्येक रस्त्याचे सर्वे केला आनी एकदां आमी अशें सर्वे केल्ले की आमी लोकेशन वायज पॉट होल्स खंय खंय आहा आनी कितले आहा ते मार्क करून गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. हे गेल्या 2-3 वर्सां पयलीं. तितून आमकां उण्यांत उणे मोर दॅन 200 पॉट होल्स आमी आयडेंटिफाय केल्ले एंटायर कळंगूट. हे आमी ड्रॉइंग काडून फोटोग्राफ काडून ताचे प्लॅनाचेर मार्क करून दिल्ले. आनी जर तर PWD म्हणटा गेल्या 2 वर्सांक तेंचे 27 किलोमीटर हॉटमिक्स केला, बाबा ते इज इट ऑन द पेपर ऑर इन रियलिटी हें तेंच्यांनी सांगचें आमकां. आनी हे 27 किलोमीटर जो रस्तो विदाउट पॉट होल फ्री आसा तर जाल्यार तो खंय खंय आसा जाल्यार आमी तेंच्या नजरेक दाखयता, बाबा खंयचो रस्तो अजून पासून पिड्ड्यार आसा, हेच्या पयलींय पिड्ड्यार आसलो आनी गेल्या 2 वर्सां पयलीं पिड्ड्यार आसलो, जे अजून रिपेर जावंक ना. हॉटमिक्स खंय केला ते आमकां खबर ना.